कोळवाळेच्या तारचोवाडो वाठारांतल्या एका घराक व्हड उजो लागलो। या उज्यात घरातले मोलादीक सामानाचो लासून गोबोर जालो। सुमार 7 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला। घरात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो पेटला असो दुबाव आसा। पळयात। राम मंदिरा लागसार कोलवाळच्या वॉर्ड क्रमांक 5 हांगा आशिल्ल्या झेवियर फेर्नांडीस हाचे घर दुबावी शॉर्ट सर्किटाक लागून उज्यात पुरायपणान लासून गोबर जाले। ह्या घडणुकेची माहिती मेळ्ळे बरोबर म्हापसा उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटापात हाडलो। पूण ते मेरेन घरातली महत्वाची कागदपत्रां, टीव्ही, लॅपटॉप, भांगराच्यो वस्ती आनी हेर घरगुती वस्तू लासून गोबर जाले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।